भेटूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तई मोगाच्या भावनाने बहिणीनो, बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयाराय जावन आज आमी 7व्या दिसाचे नवेन आदारून आसा. ह्या फेस्ताचो प्रमुख विशय जावन आसा दुसरीच वाट धरन ते पाटी गेले. आनी आज हो 7व्या दिसाचे नवेन आमी करता आसतना आयचो विशय जावन आसा जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळजी आसतलें. आनी ह्या वक्ता हांव समजता की आमी आमचें दिर्वें खंयसर पुंजयलां. आमच्या जिवितांत कसल्या संगतीक प्रमुख स्थान दिलां ह्या विशीं चिंतून आठव करूंक आमकां उलो दिता. आनी खंयसर आमी आमचें दिर्वें पुंजयलां थंयसर आमी आमचें काळजी दवरलां. देखून ह्या दिशेन आत्मीक संगतींनी आमी आमचें काळीज आमकां ओडटा की वा लौकीक संगतींनी आमचें काळीज आमकां ओडटा की म्हणलें तें आमी आज व्हरोन पळोवंक आसा. आनी जर लौकीक संगतीक चड आद्यता दिवन आमी देवातावन पयस गेल्या तर आज एक दृढ निर्धार करून देवाक आमचें दायज जावन घेवन देवाचेर आमचें काळीज आमी दवरूंक आज आमकां आयचे लितुर्ची आमकां आपोवण दिता. तर ह्या दिशेन देव आमकां आदार दिवं दी, आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी जायते फावटी देवाक आमचें दायज करिनासतना इतर संगतीक प्रामुख्यता दिलो बसत आमी पाश्चाताप पावया. पदकाची दूख धरून सांगता मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भोवपणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पदकां केल्यान तुमचो पोड अपराध ह्या बसत भगवान सदां संकट सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोवपणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. आज विशेष करून सर्व दानी बसवत मागचो दीस जावन आसा. ह्या कॉवेंताक ह्या पुणशताक विविध रितींनी दान दिवच्या सर्वां पासत आमी मागया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकोन दादोशी सांग आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयल्ली ती संतोशाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून कोरिंथरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. इतलें मोंतेत वरां जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता. जो कोण धराळ वमता तो धराळ लुंवता. हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिव. रडोन म्हणलें बरी न्हय, सुरसुरे करनी न्हय. कित्याक हास्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळीं देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा. उदारार्थान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. ओमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळसो करता तो देव धराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचें उदार मोन आनिकी विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस करतलो आनी तुमची कानेक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. हे माया मोगाचे सेवे वरवीं तुमच्या भावार्थाची तुमी रुजवात दितात. म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी मानतात तशें पाळटात म्हूण आनी तुमचे लागीं कितें आसा तें तांकांय आनी हेरांकी उदारपणी तुमी वांटून दितात म्हूण समजून तो लोक देवाक अर्गां दितलो. देवान तुमचे वयर आपली अपार देणी वतल्यांत देखून तुमचे थंय मायपासाच्या उमाळ्यान भरून तुमचे खातीर तो लोक मागतलो. वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक जावं अर्गां. देवाचें उतार हें. देवाचें उडुतकार. देवा थंय मात आत्मो म्हजो विशेव घेता. देवा थंय मात आत्मो म्हजो विशेव घेता. देवा थंय आत्मो म्हजो विशेव घेता. म्हजी राखण येता तोच म्हजें खडप, तोच म्हजें दारण, तोच म्हजें कोटे आनी तोच म्हजें रक्षण. देवा थंय मात आत्मो म्हजो विशेव घेता. देवाची वाट राखता आत्मो म्हजो. कित्याक तो एकलोच मात म्हजो आसरो. तोच म्हजें खडप, तोच म्हजें दारण, तोच म्हजें कोटे आनी तोच म्हजें रक्षण. देवा थंय मात आत्मो म्हजो विशेव घेता. देवा थंय मात आत्मो म्हजो
स्वताळो आयकतात म्हणटा सर्वेस्पर आनी हांव ताका वळखता आनी त्यो म्हजो पाटलाव करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत ताणें आपल्या शिष्या लागीं म्हळें, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें हाजो लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया ते कावळे, ते ओंपिनात, ते लुबिनात, तांकां तुपी वा कोटारां नात, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक कोणी सोडूंक सकत, तर इतली चिल्लर संगत तुमच्या वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशांत तुमी कित्याक कंत करची. ती काठ फुलां कशी वाडटात पळया. ती गळानात वा सूत वळिनात, तरी पूण सलमावराय पर्यान सगळ्या आपल्या वैभवांत तांतल्या एका फुलां परी न्हेसुल्लो ना. आज आसा फाल्यां रान्नींत लासून लासतात तें शेतांतलें तण सयत देव हे परी न्हेसयता जाल्यार आनीक कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. ए उण्या बोवार्थ्याच्या न्हू, देखून कितें खावचें कितें पियोवचें म्हणून लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. अनभावार्थी ह्यो सर्व वस्तू सोदतात, पूण ह्या सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हूण तुमचो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज, हाजे सवें हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका. तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचे आस्त बदेक विकून मेळिल्लो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजनांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सरान तसलें दिर्वें पुंजया. थंय सोर सरशी येना, सणस कांतोन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. बळका जेजू थंय म्हज्या प्रिती मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, येदोळूस आमकां ह्या फेस्ताचो प्रमुख विशय कितें म्हणलें परत आनी परत आयकून तें बाय हार्ट जालां आसतलें. तो प्रमुख विशय कितें? फेस्ताचो प्रमुख विशय कितें? दुसरीच वाट धरन ते पाटी गेले. आनी आयचो विशय कितें? आज येदोळूस दोन पटी आमी आयकलें. आयचो विशय जावन आसा जंय तुजें वाट धरन ते पाटींग गेले म्हणटा आसतना थंयसर दोन वाटो आसात म्हणलें आमकां खात्री मेळटा न्ही. दोन वाट्यो नासल्यो जाल्यार दुसरी वाट धरन ते पाटी वेतेनात. हे कोण ते पाटी गेले? उदेंतीचे तेग ज्योतिश. ह्या विशीं माथेवाच्या वंजलांत दुसऱ्या वस्वरांत आमी आयकता. ते आयले
नेकेत्रान तांकां वाट दाखयली. हेरोदेच्या रवळेर लागीं येतना ते नेकेत्र नापयस जालें. थंयसर तांणी बाळकाची सोदना करूंक प्रयत्न केलें. पूण बाळूक जल्मालो तर सुवात जाणा जाल्या परत तांकां नेकेत्र दिश्टीक पडटा आनी ते आनी एक वाट पयलें नेकेत्रान दाखयल्ली वाट. त्या नेकेत्राच्या वाटेर मोदें एक अडखळ. पूण फाटीं वयता आसतना देवान तांकां एक वाट दाखयली आनी ती वाट धरून ते दुसऱ्याच वाटेन ते फाटीं गेले. आतां परत ही दुसऱ्या वाटे विशीं त्या ज्योतिशा विशीं कित्याक उलयता? कित्याक म्हळ्यार त्या प्रमुख विशयाक आनी आयचो विशय कितें आसा हाका एक भोवलाशिल्लो एक संबंध आसा. कशें थंयसर दोन वाट्यो आसल्यो तशें आज आमी घेतलेल्या त्या विशयांत ती दोन वाट्यो आसात. दिर्वें कसलें तें दिर्वें? जेजू कसल्या दिर्व्या विशीं उलयता? ह्या संवसारी दायजा विशांतगी, रुपया भांगारा विशांतगी, पयशां विशांतगी, आस्ती विशांतगी, वा जेजू उल्लेख करता आसतना आत्मीक दायजा विशीं उल्लेख करता. कसलें तें दिर्वें? आत्मीक की लौकीक दिर्वें? आनी त्या दिर्व्या वयर होंदून आमचें काळीज कसल्या संगती खातीर अत्रेकता? आत्मीक संगती खातीर गी वा लौकीक संगती खातीर? अशें प्रमुख विशयांत दोन वाट्यो आसलेले परी आमचे थंय ह्यो दोन वाट्यो आसात. लौकीक संगतीक लबदल्ले आमचे काळीज आनी आत्मीक दिर्व्याक, आत्मीक दायजाक लबदल्ले आमचे काळीज. आनी आयची वचपां प्रमुख जावन आमकां आमी खंयसर तें दिर्वें पुंजयलां. आमच्या जिवितांत खंयच्या संगतीक वा खंयच्या वस्तूक, खंयच्या विशयाक आमी चड महत्व दिता. आनी देवाच्या दृश्टीन देवाक मानता तसलें दिर्वें कसलें, देवाक मानता तसलें काळीज कसलें म्हणलें तें समजून त्या कुशीन आमचें काळीज अत्रेकचे परी आमी करूंक आज आमकां उलो दिता. आमी हर एक दीस नमने नमनेचे निर्धार आमी घेता. आमी आमचो वेळ जायते पटी प्रमुख विशया खातीर आमी खर्चिता. आमचें तें आसा तें बळ, आमचें तें आसा तें गिन्यान थोड्या संगती खातीर आमी खर्चिता. तर तो वेळ, तो प्रमुख निर्धार, तो आमचें त्राण, आमचें बळ आनी आमचें गिन्यान कसल्या एका संगती खातीर आमी वापरता. ती वस्त जावन आसा आमी आमच्या काळजांत जगोवन दवरली वस्त. जावं पुरो म्हजें बिजनेस, जावं पुरो म्हजें कुटुंब, जावं पुरो म्हजें तें आसा तें बँक बॅलन्स, जावं पुरो म्हजें तें आसा ती आस्त. त्या एका संगती खातीर हांव चड वेळ खर्चिता, चड चिंता पाडटयता, त्या एका वस्तू विशीं चड खंत करता. तर ती वस्त जावन आसा म्हज्या जिवितांत हांवें चड प्रामुख्यता दिवची वा चड घमान दिवची वस्त. आनी जर ह्या संवसारी संगती पासत हांव चड वेळ खर्चिता तर आत्मीक संगतीक तावन हांव पयस आसा. देवा तावन देवाक अत्रेकचें काळीज म्हजें थंय ना. आनी ह्याच पासत निर्गमन पुस्तकांत 30 आनी 4 वळींत 4 अवस्वरांत आनी 14व्या वळींत असो उल्लेख केला. आय एम अ जेलस गॉड. हांव प्रतिस्पर्धींक सोशिना तसलो देव. देखून आमचें काळीज संपूर्ण रितीन तें देवाक भेटयलेलें काळीज जावन आसा जाय. मोगाचो न्हू, ह्या घडये ह्या वेळार
तुमचें काळीज खंय आसा? ह्या घडये तुमचें काळीज खंयसर आसा? खंडीत जावन सारको उसवाड ह्या भुंयचेर पडच्या पयलेंच तुमी उठल्यात, ह्या देव मंदिराक आयल्यात. हांगासर बाळक जेजूक मान करूंक तुमकां एक तराची ओडणी, एक अत्रेग तुमचे थंय आसा. एका रितीन थोड्या पर्संटेजा तरी तुमचें काळीज ह्या कार्मेल गुड्यार आसच्या जेजू बाळका समोर आसा. त्या जेजू बाळका खातीर तें अत्रेगता. पूण संपूर्ण रितीन तें जेजू बाळका समर्पिल्लें जावन आसा गी. संपूर्ण रितीन देवाक समर्पिल्लें काळीज तुमचें जावन आसा गी. हांगासर येतना आमी जायते कंत बेजारायो, जायत्यो इराद्यो आमी घेवन आयल्या. हांगासर बसून आसतनाच हो शर्मा आयकत आसतना जावंक पुरो जायत्यो आलोचनो तुमच्या मोतींत घुवन आसात, म्हज्याय मोतींत आसूंक पुरो. फुडें कितें जाता, म्हजे बिझनेस कितें जाता, म्हज्या भलायके दिशेन कितें जाता, म्हज्या कुटुंबांत कितें जावंक पुरो, म्हजी आर्थीक परिस्थिती कितें आसूंक पुरो, हे सर्व संगती सर्व आलोचनो आमच्या मोतींत घुवन आसात जावंक पुरो. पूण आयच्या दिसा स्वार्थ मरिफात जेजू आमकां ह्यो सर्व आलोचनो, ह्यो सर्व कंत बेजाराय पयस सांडून देवाक अत्रेकचें, देवाचेर बरवोसो दवरलेलें काळीज आमी रस्ते जाय म्हणलें आमकां उलो दिता. आनी ह्याच खातीर जायतीं निदर्शनां जेजू आमचे फुडें दवरता. पयलें निदर्शन खावळ्यां विशीं. ते पुंजावन दवरिनात पूण देव तांकां पोसता. उपरांत त्या फुलां विशीं तीं गुंतिनात, ते वावर करिनात पूण भोवस सोबायेन देव तांकां न्हेसयता. आनी त्या तणा विशीं ते नश्वर, ते क्षणीक, थोडोस काळ ते वाचता पूण जितलें तेंप ते वाचता तितलें तेंप ते सोबायेन जियेता. त्याच खातीर आमच्या कुडी विशीं, आमच्या जिविता विशीं कसलीच कंत करची गरज न्हय, गरज ना म्हणलें तें सोमी आमकां शिकयता. कुडीच्या की वर्तें कितें? आमचो जीव. आमच्या कुडींत श्वास आसा तर, आमी जिवंत आसा तर कुडीक मोल आसा. आनी त्या कुडीच्या की वर्तें कितें? कुडीच्या की वर्तें जावन आसा आमचें जिवीत. आनी त्या जिविताच्या की वर्तें जावन आसा आमचो आत्मो. कित्याक हें जिवीत, ही कूड नश्वर. ह्या कुडीक एक वेळ काळ म्हणलो आसा पूण आमकां दिला तो आत्मो तो शाश्वत. आनी जे परी देवान आमकां तो आत्मो दिला त्या परी आमी तो सांबाळूंक आसा. शाश्वत जिविता पासत तो सांबाळूंक आसा. देखून आमच्या कुडीच्या की आमच्या आत्म्याच्या की वर्तें जावन आसा सर्गींचें राज. आनी तें सर्गींचें राज जावन आसा संपूर्ण. त्या सर्गींच्या राजांत आसा संपूर्ण संतोष. ह्या लौकीक संगतींनी, ह्या नश्वर संगतींनी, ह्या तात्कालीक संगतींनी आमकां फकत तात्कालीक कुशलाय फावो जाता. देखून आमचें काळीज ह्या तात्कालीक नश्वर संगतीचेर आमी दवरलें तर आमी नश्वर जावं पावता. पूण जर आमचें काळीज सर्गीच्या राजाचेर, देवाचेर, जेजू क्रिस्ताचेर आमी तें बांदून हाडलें, जेजू क्रिस्ताचेर अत्रेकचें काळीज आमचें थंय आसा तर आमकां तो शाश्वत संतोष, शाश्वत ते इनाम आमकां आयतें आसा. खंयसर इवांचलांत ह्या संवसारी आमकां मेळचें दिर्वें त्या प्रमाणेच सर्गी दिर्वें मेळटलें म्हणलें बरोवन घाल्लें ना. सर्गी कुरोव तुमी जोडटल्यात म्हणलें आसा पूण तो कुरोव कसलो? ह्या संवसारी आमकां पळोवंक मेळटा तसलो भांगर आसो वा रुपी आसो
कुरोवकी वा मोलादीक वज्रा मोतयांनी विणलेलो तो कुरोवकी. सर्गी तुमकां दायज मेळटलें म्हणलें उरलें एक आसा, पूण तें दायज ह्या संवसारांत आसा तें आस्तबुदीक वा पयशेकी ना. सर्गीचें राजच एक दायज जावन आसा. देवाचें मुखामळ पळोवचेंच एक दायज जावन आसा. देखून हें दायज आमी आपणाय जाय. देखून तुमी आज आमकां प्रत्येक रितीन उलो दिता, सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज. आनी जो कोण हें सर्गीचें राज जोडटा तो सदांच तृप्ती पावता. ताजे थंय सदांच दादोसकाय, सदांच संतोष थंयसर ताजे थंय राज करता. आमचें काळीजें जावन आसा आमच्या जिविताचें केंद्र आनी आमच्या आत्म्याचें एक अस्तित्वाचें एक जागो. पूण तें काळीजें आत्मीक संगतीक लाभदान आसतना जायते पटी थंयसर विविध नमण्याच्या बोगणांक, विविध सिंटिमेंटांक आमी अवकाश दिल्लो आसा. जावं पुरो खंत, बेजाराय, जावं पुरो हेरांचेर राग. अशें असलीं सिंटिमेंटां भरल्यार आमचें काळीज त्या दिशेनच आमकां ओडटा. पूण जर देवाचेर आमी बरवसल्या, देवाचेर बरवसलेलें पातयेण्यान भरलेलें काळीज आमचें थंय आसा, तर ह्या संवसारी संगती सरल्यार, ह्या संवसारी आमी ग्रेस्त आसा वा ना, आमचे थंय गरजेच्यो संगती आसात वा ना, संपूर्ण रितीन देवाचेर पातयेल्ली, देवाचेर बरवसून जियेवची मनशां आमी जावंक पावता. पळय, एक ल्हान भुरगें तें जल्मन ह्या संवसारी येता आसतना ताका न्हेसणाची कंत ना, खाणाची पिवनाची कंत ना. कित्याक त्या भुरग्याक ताची बरी आवय बापाय कितें त्या भुरग्याक बरें म्हणलें जणात आनी तें फावो करतात. तशेंच हांव सोमेस्तांक एक बरो बाप आसा आनी तो आमकां सदांच ताच्या बऱ्या भुरग्यांक कितें बरें तें तो दिता आनी कितें बरें म्हणलें तो जाणा. त्या पासत त्या बऱ्या देवाचेर पातयेले, त्या बऱ्या देवाचेर बरवसो दवरलेलीं आमी जावंक जाय. देवाक आमचें दायज घेवन आमी घेवंक जाय. कशें देवाक आमचें दायज करून घेवचें? हाका प्रत्येक एक हिस्स वाट म्हणलें ना. आमी हर एकलो विभिन्न जावन आसा, तशें विभिन्न वाटांनी आमी देवाचो अनुभव जोडयेते. विभिन्न वाटांनी आमी देवाक आमचें दायज करून घेवयेते. जायते सांत आसा ते आनी तांच्या हर एका सांताची जिणी रीत, हर एका सांतान देवाक अनुभव केल्ली ती रीत विभिन्न जावन आसा. सान फ्रांसीस सावेरान मिसां वावरां विशीं देवाची वळख जोडली, तर आसिसाच्या सान फ्रांसिसान दुब्लिकायेच्या जिणये वरवीं, आविलाच्या सान तेरेजान आनी कुर्साच्या सान जुआवान खालतेपणा वरवीं आनी मेकळेपणा वरवीं देवाचो अनुभव जोडलो, तर जेजूचे ल्हान फूल तेरेजान ताच्या साद्या जिविता मरिफात हर एक काम देवाच्या वर्त्या मोगान करच्या मरिफात देवाचो अनुभव जोडलो. कुटुंबा जिवीत जियेली जेजूच्या ल्हान फुलाची आवय बापाय लुईस मार्टिन आनी झेलिगवेरीन हांणी त्या कुटुंबा जिवितांत देवाचो अनुभव जोडलो. देवाचेर पातयेवन ती जियेली आनी देवाक तांचें दायज करून घेतलें. तशें आमी हर एकल्यांनी आमची विभिन्न वाट सोदून काडून आमच्या जिवितांत, आमच्या वावरांत प्रामाणीकपणी जियोवन ती वाट आमी सोदून काडूंक आसा. सा ऑगस्टिना विशीं उल्लेख करून म्हजो हो नियाळ हांव सोंपयतां. सा ऑगस्टिनी सोदनेर आसलो. देवाचो अनुभव ताका मेळसय म्हणून तो आशेवन आसलो आनी तोय हो संतोष खुशालाय सोदून
बैल्या संगतींनी ताजें गिन्यान वाडोवन तो हो असलो देवाचो अनुभव जोडूंक प्रयत्न करतलो. पूण त्या संगतींनी ताका तो संतोष लाभलो ना. जेन्ना ताका देवाचो अनुभव जालो ते गळाय करून हांवें तुजो मोग केलो, गळाय करून हांवें तुजो मोग केलो. ए सोबाये, भोव आदली सोबाय तूं जाल्यारी नवी सोबाय तूं. ही सोबाय तूं देवाक उल्लेख करता. तूं म्हजे भितर आसुल्लोय पूण हांव तुका भायर सोदतालो. तूं म्हाका भितरतान उलो मारतलोय पूण तो उलो म्हाका आयकलो ना. देखून हांव भायल्या संगती फाटल्यान धांवलो आनी तांणी म्हाका वायट वाट दाखयली, दुसरीच वाट दाखयली. ह्या सर्व भायल्या संगतींनी म्हाका तुजे तावन पयस दवरलो. तूं म्हाका आपयतलोय, तूं म्हाका उलो मारतलोय पूण ह्या भायल्या वस्तूंनी म्हाका बेरो केल्लो. तुवें म्हाका उजवाड दाखयलोय, भायल्या वस्तूंक अडकळ घाली पूण ती अडकळ पळोवंक हांव कुर्डो जाल्लो. तूं तुजो परमळ परगट करतलोय आनी हांव म्हजे नाक ते बंद जाल्ले. हांव तुका साकोंक आशेतां, हांव तुका अत्रेकतां, हांव तुका बुकेतां. आनी जेन्ना तुवें म्हाका उलय तेन्ना हांवें तुका वेंगून दवरलो. आनी जेन्ना हांवें तुका वेंगून दवरलो तेन्ना म्हजे थंय आसली ती बेजाराय पयस सरली, तेन्ना म्हजे थंय आसली ती खंत पयस सरली आनी संपूर्ण संतोश म्हाका फावो जालो. देखून ह्या फुडें म्हजे थंय एक बदलावण आसा. ह्या फुडें म्हजे थंय तूं संपूर्ण रितीन भरलाय, तुजो स्पिरीट म्हजे थंय संपूर्ण रितीन भरला आनी तो स्पिरीट म्हाका उखलून धरता. आनी ह्या फुडें म्हजे थंय आसा तें वजन उणें जालां आनी हांव संपूर्ण रितीन तुजो. अशें सांगून फुडें तो म्हणटा, सोम्या, केदोळ पर्यंत आमचें काळीज तुजे थंय हुंदोवन आसना, त्या पर्यंत आमच्या काळजाक सुशेग ना. खरेंपणी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या काळजाक सुशेग जाय तर आमच्या काळजांत देवाक संपूर्ण रितीन एक जागो आमी तयार करूंक आसा. आमचें काळीज संपूर्ण रितीन देवाचेर भरवसलेलें काळीज जावन देवाक दायज करून घेतलेलें काळीज आमचें जावन करचें गरजेचें जावन आसा. आनी ह्या दिशेन आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक रितीन मागया. Gita yarba
म्हज्या मुगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या पंतलें बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या पुस्तकाचा वाद सर्वस्पोर म्हणून केले. जेजूच्या आनी आमच्या मुगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मनान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवाक आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दे आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिन वासण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतां सोदळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर तुझे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Holy, 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 darbana so service tu. Surgani sonsa, benda tuja baba, moon sergi tuka chui chui chui, moon sergi tuka chui chui chui, service pora chinami, yekata ka chui chui, moon sergi tuka chui chui chui, moon sergi tuka chui chui chui. बापा करोस तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta så gut purgatoria. Sumya Jesu तुझे वर आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही बरकरता. तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विसरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावमेळींचो कोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजोळीत मुखामळ पळोवंक फोवो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मेरे देवाचे माये संगाती सांज तुजो निश्कळपती भगवान धर्मता आनी सर्व कळी तुका मेळ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां तीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदा सदा अशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पत्कां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नदरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. माया मोगासान एकवट असो गुज जावन एकामेकाक शांती पाठवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाचे शिरये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाचे शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्याचे उदरचे म्हाका फोवना पुत्रांत मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesu, Christian Mocha, Pater
Giêsu, cài gian mù cha, rau tu Giêsu, Christian mù cha, bao tu Giêsu, i Giêsu, i Giêsu, i Giêsu. Sudiso, Hanam Jaot Yasu, Sasnik Suka, Hamso. Uswatu Sumsaso, Karutu Pagyaso, Rayam Chakar Saso. Swati Jesu, Mukha Giêsu, cài gian mù cha, rau tu Giêsu, Christian mù cha, bao tu Giêsu, i Giêsu, i Giêsu, i Giêsu, Swati Jesu. Mukha Giêsu, cài gian mù cha, rau tu Giêsu, Christian mù cha, bao tu Giêsu, i Giêsu, i Giêsu. प्रार्थूया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें पासत हो दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रमोन जेजूच्या नांवान आटापलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नाव घेवन ह्या सर्गार तुका ससनाक वाखणूक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नाफी. मोगाच्यानो आज नोव्हेनास 7वो दीस हांवें नियाळसो विशय जावन आसा. जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें आनी सर्व दानी खातीर मागचो दीस. आयचे हे पयले मीस भेटयलां मानेक बाप ट्रोनी आनी हांगासर येवन मीस पेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप टोनी तुमकां जेजू बाळकाचे सर्व आशिर्वाद आमी मागता. देव बरें करूं. ब्रेस्तारांचो दीस, फाल्यांचो दीस, सर्व पिडेस्तांगाचेर मागचो दीस. जर तर तुमच्या घरांनी पिडेस्त आसात तर तांकां इगर्जेक येवंक जाता तर तांकां आपोवन हाडात. प्रत्येक जावन सकाळीं 10:30 वरांचे आनी सांजेर 6 वरांचे मीस विशेश रितीन सर्व पिडेस्तांगाचेर आमी मागतले. सगळो दीस पिडेस्तांगाचेरच मागचो दीस, पूण ही 2 मिसां इल्लीशी विशेश रितीन आसतली. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादां सर्व बिराव्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. बसून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा जेजू मनशांचो जावचेलो सत्य गरजांनी तो मनशा पावलो. पिड्या गुणकन दैवीक वयस फुडें नांव ताका फाव जालें.
शिकिल्लो जेजू मेस्त म्हणा वाढलो आताच्या पवित्र बाळ नेता मनशांच्या सर्गजरी तो पावता रागाचो जेजू पडून म्हणटा कितले चड म्हाका मान करताय तितले चड म्हाका आशीर्वाद दिता. सर आमचे गरजो आमचे वैयक्तीक इरादे आतां बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. आज प्रत्येक रितीन दानी बसत मागचो दीस जायत्यांनी आमकां विविध रितींनी तांचो आदार दिला. जावं पुरो काणा वरवीं दिवन आर्थीक रितीन वा जायत्यांनी तांचो वेळ आमकां दान दिला. स्वयंसेवक जावन आमची कुमक करतल्यां पासत विविध रितींनी आमकां आदार दिल्ल्या पासत समेस्त पासत आमी मागया. ह्या इराद्या बराबर मागया आमी युवा जाणां पासत आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्तां पासत प्रायवंतां पासत आमच्या समाज समारा जायतो लोक विविध अडचणींनी जावं पुरो आर्थीक रितीन आसा. बरें जिवीत फावो जावचे पासत मागया. सर्व काजारी जोड्यां पासत आमी मागया तांच्या बेसांत तांणी विश्वासी रावच्याक तिरासण सांबाळच्याक देव कृपानी आशिर्वाद दिवं दी म्हण मागया. आनी खरी क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय आसची मजा सुमी दिवं दी म्हणून आमी मागया. देशाच्या आडळते चलोवच्या कारभाऱ्यां पासत सांगात असे समाजांत शांती स्थापीत करूंक वावरच्या सर्व सिब्बंदी पासत देशाचें रक्षण करच्या सैनिकां पासत परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां पासत आमी मागया. सर आमची मागणी आमची रादे बाळका जेजूक भेटोवन सांगात आमी मागया. हे भगवान जेजू बाळका दाबी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कुकलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे. हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार कळसांचेर एका कुलतीचे दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. तुजें इतले बिरमतेन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या तरेकवार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायते उपकार आमकां केल्यात. आज पर्यंत आमकां सांबाळला राखून व्हेला. जायत्या अनवरांतल्या अडचणींतले आमकां ताणें परिहार दिला. जेजू बाळकाने केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा पासत घडीभर मौन रावन अर्घां दिवया. बाळका जेजूक अर्घां दिवन सांगता
मागया हे भोव उदार बाळूक जेसू तुज्या मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केले दवडपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुका कुर्ती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुझ्या जपांची माझे मारी पाची भक्त सगळ्यांनी विस्तळली सर लोक तुझ्या बाळपणात मान दिवली आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा सोडली बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक आमच्या तकली बगवया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक Jesu barca naman tuka Jesu barca bentuk tuka bisa mencika walau pesa ingin tu jasa sampai tubuh bisa mencika walau pesa ingin tu jasa बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे